ईडीन काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार के.सी. वीरेंद्र उर्फ पप्पी हांकां सिक्कीमांतल्यान अटक केली। मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला ही कारवाय केल्या। के.सी. वीरेंद्र उर्फ पप्पी हांचेर ऑनलायन आनी ऑफलायन सट्टेबाजी रॅकेट चलयल्ल्याचो आरोप आसा। हे कारवायेंत गँगटॉक, चित्रदुर्ग, बेंगळुरू, हुबळी, जोधपूर, मुंबय आनी गोंया मेळून एकूण 31 जाग्यांचेर एकाच वेळार धाड घाल्ली। गोंयांतल्या 5 व्हडल्या कॅसिनोंचेरूय धाड घाल्ली। ईडीच्या माहिती प्रमाण या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशांचो व्यवहार जाल्ल्याचो दुबाव आसा। या घोटाळ्यात आमदार वीरेंद्र हांचे सयत तांची फामील आनी तांचे इश्ट वांटेकार आशिल्ल्याचे मुळाव्या तपासात दिसून आयला। 2 दीस घाल्ले हे धाडीत ईडीन मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जप्त केल्या। हे धाडीत ईडीन 12 कोटी रुपया जप्त केल्यात। हातून विदेशी चलन सुमार 1 कोटी रुपया आसा, जाल्यार 6 कोटी रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्तू, सुमार 10 किल चांदी आनी मालमत्तांची कागदां तशेंच 4 आलिशान गाडयो जप्त केल्यात।